पवित्रत्म्या देवोन सर्गीच्या सुखात पावोगे पवित्रत्म्या देवोन सर्गीच्या सुखात पावोगे Dibulas di santos patkamuci bogus Dibulas di santos patkamuci bogus Povitotmya devo sergica suka pavoke Povitotmya devon सर्गीच्या सुका पावोगे आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलुया सांगा आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलू Hallelujah, 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 पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या आमचे देवाने, या मागण्याचे, या कुटुंबाचे, या प्रगत कुटुंबाचे, घराचे, अरे तेरा गायीचे मोचे, आम्ही पातकी मौकास आमचे तुझे दैवी कृपेचे आशीर्वाद सोम्या अर्गांत गाजी हालेलुया, हालेलुया. मोगाचनो भोव पवित्र घडी आमचो सोमी आमच्या मुखार उंड्या रुपार हांगासर हाजर आसा त्या जेजूचें आराधन आमी करया नमन ताका आमी करया ताची स्तुती आमी करया जेजूच्या मोगान कोण केदाळा भरता जेजूस ताचे थंय वस्ती करता जेजूचें हाजीरपण ताचे थंय जाता त्याच वर्त्या बावार्थान बरवशान जेजू मुखार आमी सरपडोन ताका आमी नमस्कार करया किर्तनगर साठांनी दुसऱ्या किर्तनांत 8व्या वळीर म्हणटा परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर ताचे मुखार तुजें काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो ह्या संवसारांत देव मात्र आमच्या जिवितांत आमकां आसरो दुसरो कोणूच आमच्या जिवितांत आमकां आसरो दिवंक शकना आमच्या कश्टा वेळार आमच्या समस्ये वेळार आमी केदाळा जेजू लागीं धांवून येता तवळ जेजू आमकां आदार दिता जेजू तूं आमचो मोग करताय आमकां तूं राखताय आमकां तूं सांबाळताय तुज्या मोगान तूं आमकां चलयताय जेजू आज ह्या सकाळीच्या वेळा आमी तुजे समोर आयल्या आमचे सकट राटावळी बोगलेक दवरन तुका वेळ दिवंक तुज्या मोगान जियोंक आमी तुजे थंय हाजीर आसा जेजू आमचे वयर तुजी बेसांवां घाल आमचो बावार्थ आमचो बरवसो तूं घट कर जेजू रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 15व्या अध्यायांत 13व्या वळीर संपावल म्हणटा तर देव बरवशाचें मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या बावार्था उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोशान आनी समाधानान बरों अशें पवित्रत्म्याचे सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो सोम्या जेजू केदाळा आमी तुजे वयर बरवसो दवरता तुजे वयर संपूर्ण रितीन आमी पात येता तवळ तूं आमकां आदार दिताय आमच्या जिवितांत असाध्य जाल्ले संगती तूं घडोवंक आमकां आदार दिताय तुजे वयर दवरलो बरवसो केदींच निराशे जावंक तूं आमकां सोडिनाय आमकां तूं राखताय आमकां तूं सांबाळताय आमकां तुज्या बेसावांनी तूं भरताय
तुज्या मोगांत तूं आमकां नेटयताय. कित्याक हेब्रेव घरांक बरयल्लें पत्र 13व्या अध्यायांत 8व्या वळीर म्हणटा, जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदां तोच. आमी जेजूक उडास विसरल्यार ताचे तावन पयस गेल्यार तो आमकां राखून रावता. ताचे थंय पाटी परतोंक ताचे थंय येवंक तो राखून रावता. तितलो एक दयाळ मोवाळ जेजू आमचो रचणार आज आमच्या मुखार ह्या उंड्या रुपार हजर आसा. केदें वर्तें बाग आमचें, आमचो धनी, आमचो रचणार आमच्या मुखार हजर आसचें. त्या जेजूक आमी आराधन करया, त्या जेजूची आमी स्तुती करया. किर्तनकार 9व्या किर्तनांत 10व्या वळीर म्हणटा, तुजें नांव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतलीं, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. किर्तनकार ताच्या जिवितांत सर्वेस्पर देवाचो मोग ताणें अनुभव केल्लो. देवाची सकत कितें म्हणून तो जाणा जाल्लो देखून किर्तनकार सर्वेस्परा मुखार म्हणटा, तुजे वयर विश्वास दवरल्यांक, तुजे वयर भरवसो दवरल्यांक तूं सांडून घालिनाय. आज त्याच भरवशान आमी हांगासर आयल्या. तोच विश्वास किर्तनकाराचो आज आमकां आसा आमच्या जिवितांत. त्याच पातयेणेन आमी हांगा सान लोरेसाच्या नोवेनाक आनी हांगासर ह्या आराधनाक आमी पावल्या. जर आमी जेजूचेर भरवसो दवरलो तोवळू तोच जेजू आमकां राखता, सांबाळता, आमकां तो घटाय दिता, आमच्या कश्टा समस्यांनी तो आदार दिता. जेजूनच म्हणली उतरां मातेवाच्या अवांजलांत 11व्या अध्यायार आनी 20 आनी 8व्या वळीर, येया म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्ट जाल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, हांव तुमकां विशेव दिता. कोण आमकां ह्या संवसारी विशेव दिता? जेजू तुजे विणे आमकां ह्या संवसारी कोणूच विशेव दिवंक शकना. कोणूच आमच्या जिवितांतले वजें हाळू करूंक शकना. जेजू आज आमी तुजे समोर आयल्या, तुजे मुखार आमी सरपडून आमी तुका नमस्कार करता, तुका आमी आराधन करता. तुज्या पांया मुळा आमी आसा. तुज्या कुरपेची दिश्ट जेजू आमचे वयर तूं घाल. आमकां तूं आपड, आमकां तूं बरें कर. आमी हाडिल्ली हर एक मागणी जेजू तुज्या बेसावांनी तूं बर. तुजो मोग आमच्या काळजांनी नियाळचें वर्तें बाग तूं आमकां दी. आमकां विविध संदर्भार जेजू विविध रितीचें बेंद आसता. तशेंच किर्तनकाराकी ताच्या जिवितांत भिरांत आशिल्ली, कंत आशिल्ली, पूण ताणें केदाळा देवाचेर विश्वास दवरलो. सर्वेस्पराक तो पातयेलो. देवाक ताणें ताच्या जिवितांत जागो दिलो. देवाक तो आसरो सोदता. तो वळतावन ताच्या जिवितांतलें बें पयस जाता. किर्तनकार 50 आनी 6व्या किर्तनांत 3ऱ्या वळीर म्हणटा, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरता. जेजू आज आमी विविध रितीचें बें भिरांत कावजेणी सक्कड हाडन हांगासर आयल्या. जेजू तुजे मुखार आमी सरपडून आराधन करता. जेजू आमचे भितरलें बें, आमचे भितरलें कंत, आमचे भितरलें टेन्शन हर एकी जेजू पयस कर. तुजो आदार तूं आमकां दी. तुजो बरवसो तूं आमकां लाभय. इसाया प्रवाद्याच्या बुकांत 40 आनी 1व्या अध्यायांत 10व्या वळीर आमी आयकता, भियेनाका कित्याक हांव तुजें सोवें आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां.
हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळता. पळया, देव इजाया प्रवाद्या मुखांत्र ताच्या लोकां लागीं उलयता, लोकांक घटाय दिता, बोळ दिता. कश्टांत समस्येंत निराशी जाल्ल्या त्या लोकांच्या कुमकेक सर्वेस्पर देव इजाया प्रवाद्या मुखांत्र येता आनी तांकां तो कितें म्हणटा, समाधान दिता. हांव तुमचे सांगता आसा म्हूण देवच सांगता. आज आमी कोणा मुखार आसा? आज आमच्या मुखार कोण आसा? सर्वेस्पर तोच देव इस्रायल परजेक सांबाळिल्लो, इस्रायल परजेचो मोग केल्लो, इस्रायल परजेक राखिल्लो, वायटांतले समस्यांतले भायर काडिल्लो तोच देव आज आमचे मुखार आसा. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया, त्या देवाक आमी आराधन करया, त्या देवाची आमी स्तुती करया. जेरेमिया प्रवादी 17व्या अध्यायांत 7व्या आनी 8व्या वळीर म्हणटा, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुक्या दाडीच्या वर्सा ताका परवा ना, आनी फळां दिल्या बागार केदींच तो रावना. पळया, जर सर्वेस्पराक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिलो, सर्वेस्पर आमच्या जिवितांत जर आसा तर केदी वर्ती अजापां आमच्या जिवितांत घडोवंक साध्य. देखून आमच्या जिवितांत जेजूक आमी जागो दिवया. ह्या भोव पवित्र वेळा, ह्या भोव पवित्र सकाळी ताच्या समकर आमी आसा. ताका आमी नमस्कार आमी करया, ताका आमी आराधन करया. कित्याक जर सर्वेस्पराचेर आमचो विश्वास आमी दवरता, ताचे वयर पात येता, तवळ आमच्याय जिवितांत अजापां घडटात. आमच्याय जिवितांत आमी चिंतल्याच्या की वर्ती घडितां जातात. केवल आमच्या जिवितांत सर्वेस्पराचो मोग आमी करीचे. देखून ह्या भोव पवित्र वेळा एक घडी मौन रवया, जेजू कडेन उलोवया. येसर मेळुया, एकसावून गाऊया जेसूचे मधुर नाव, जेसूचे मधुर नाव. येसर म्हणूया, येसर मेळुया, एकसावून गाऊया जेसूचे मधुर नाव, जेसूचे मधुर नाव, जेसूचे मधुर नाव, जेसूचे मधुर नाव. सोबीत नाव, पवित्र नाव, जेसू ते तुझे नाव. सोबीत नाव, पवित्र नाव, जेसू ते तुझे नाव. येसर मेळुया, एकसावून गाऊया जेसूचे मधुर नाव, जेसूचे मधुर नाव, जेसूचे मधुर नाव, जेसूचे मधुर नाव, जेसूचे मधुर नाव.
काळजांचा मौनांचा जेजू ते तुझे नाव काळजांचा मौनांचा जेजू ते तुझे नाव या सर मेळूया एक साबून गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव ताळीओ पेटून म्हणूया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव सुखांचा दुःखांचा उभारता हाव तुझे नाव सुखांचा दुःखांचा उभारता हाव तुझे नाव असर मेळूया एक साबून गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव हर एका उस्वासा उद्गारता हाव तुझे नाव हर एका उस्वासा उद्गारता हाव तुझे नाव या सर मेळूया एक साबून गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 देखन बसा सुम्याच्या समोर आमी आसा सुम्यान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां ताणें आमचो मोग केला आमकां ताणें बेसावांनी भरलां आमी चिंतलेचें की वर्त्या रितीन तो आमच्या जिवितांत पावला अशेंच घडलें इस्रायल लोकांच्या त्या जिवितांत कश्टांत आसतना समस्येंत आसतना तांणी देवाक उलो मारलो आनी देवान कितें केलें तांच्या कुमकेक देव आयलो आनी देवान तांकां तांच्या सगळ्या वाटेर तांच्या सांगाता रावलो तांबडो दर्यो उतरा सारकें केलो उदक दोन वांटे जावन दोन कुशींनी उदक रावलें आनी हें सकड मोइजे मुखांत्र देवान केलें आनी मोइजे कितें करता देवान केल्ल्या बऱ्यापणाचो उडास काडून देवाक अर्गां दिता लोकांक सांगाता घालता आनी देवाक अर्गां दिता देवाची स्तुती गायता आनी म्हणटा निर्गमन पुस्तकांत 15व्या अध्यायार 2ऱ्या वळीर सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन तो जालो म्हजी सडवण तो म्हजो देव ताका हांव वाखाणटां म्हज्या पुर्वजांचो देव तो ताची वडवीक हांव गायतां कितलें सकड देवान बरें केलें आमी पातक कर्ण पयस गेल्या कश्टांत सांपडल्या गुलामपणांत आमी जियेल्या तरी आमी उलो मारलेल्या वेळार देव आमच्या कुमकेक आयलो म्हणून मोइजे आनी सगळी इस्रायल परजा देवाक अर्गां दितात देवाची स्तुती ती गायतात
तशेंच सामुएलीच्या बुकांत पयल्या सामुएलीच्या बुकांत थंयसर आमी हन्ना प्रवादीक आमी पळयता. तिका भुरगीं नातल्लीं, ती उतर प्रायेक पावुल्ली. 37 जाणां तिका चिडायतालीं भुरगीं नात म्हणून. देवा कडेन रडोन म्हणल्या बरी ती मागता. आनी देव कितें करता? देव तिचें मागणें आयकता. देव तिच्या मागण्याक कान दिता. देव तिच्या मागणें इन्कार करिना. बगार उतर प्रायर सयत तिका भुरग्याचें देणें दिता. देवाक असाध्य जाल्लें खंयचेंच ना. जर देवाचेर आमी केदळा पात येता, देवाचेर आमी केदळा विश्वास दवरता, देवाचो केदळा मोग आमच्या जिवितांत आमी अत्रेकता, तोवळ आमी चिंतिनातल्याच्या की वर्त्या रितीन चिंतिनातलेल्या काळार देव आमकां बेसांवां दिता. आनी हेंच घडलें हन्नाच्या जिवितांत. ती देवाक अर्गां जावन कितें म्हणटा? ती देवा मुखार येवन अर्गां जावन म्हणटा, म्हजी सकत म्हज्या देवा थंय ऊंच उबारल्या. म्हज्या दुस्माना विरोध म्हजें तोंड उगडलां. कित्याक तुज्या तारणा थंय हांव संतोसतां. देवान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत. देव म्हज्या पक्षान आसा. तो म्हाका सांबाळटा आनी तो म्हजो मोग करता. आमच्या जिवितांत कितलीशीं बेसांवां देवान घाल्यांत. उडास आमी काडया कशें हन्ना प्रवाद्याच्या जिवितांत, इस्रायलाच्या त्या लोकांच्या जिवितांत देवान बरेंपण केलें, देवान विस्मितां केलीं. तशेंच आमच्याय जिवितांत देवान जायतें बरेंपण केलां. आमी चिंतिनातल्याचें की वर्त्या रितीन देव आमच्या जिवितांत पावला. देखून आमी मौन रावन देवाक अर्गां दिवया. दावीद राय देवाचे हाजीरपणाची सल्ल्याची आर्क पेट इस्रायलाच्या लोकां मदें हाडून येता आनी म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो विश्वासी मोग सस्नाक ताकता. जे कितें देवान बसवणी केल्ली, जे कितें बरवसो दावीद रायान देवाचे वयर दवरलो, तो बरवसो देवान संपूर्ण केलो. देवान ताणें मागलेलें दिलें आनी देवाचें हाजीरपण तांच्या मदें लाभयलें. देखून तो देवाक हर्सिता आनी काळजांत तावन अर्गां दिता. 12 वर्सां तावन इस्रायल परसा तांकां एक देवाळ जाय आशिल्लें, देखून तीं बांदून आशिल्लीं. 12 वर्सां उपरांत देवान तें देवाळ तांकां फावो केल्ल्या वेळार सल्मांव राय देवाक हरसून म्हणटा. पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत 50 आनी 6व्या वळीर, सदैव जावं सर्वेस्पर ताणें आपले परजे इस्रायलाक आपणे बसयलेल्या प्रमाणे विशेव दिला. आपल्या सेवकां मोइजे उदेशी ताणें दिल्ल्या उत्तम बसवण्यांतली एकच एक पूर्ण जायनासतना वसोंक ना. जर देव बसयता तर, जर देव बरवसो दिता तर, जर आमी देवा लागीं विश्वासान मागता तर, देवाची खुशी तर खंडीत जावन आमी मागलेलें आमकां लाभता. आमी आज जोडन सक्रामेंता मुखार मागलेलें मागणें निर्फळ जायना. केवल देवाची खुशी आमच्या जिवितांत दिसपडतें आमी करूंक प्रयत्न करीचे. देवा मुखार आमी कंटिन्युअस मागाचे, देवाक अर्गां दिचे. देवा तुजी खुशी केदळा म्हज्या जिवितांत ती जारी जावं म्हणून देवा मुखार आमी सांगाचे आनी देवाक अर्गां दिचे. देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत तवळ खंडीत जावन देव आमचें मागणें आयकता. कश्टांत आशिल्लो दानियल प्रवादी, दानियल प्रवाद्याक रायान कितें केलें?
रायान बंदेंत घाले आनी शिवाच्या तोंडाक दिवचे म्हणून रायान सई समेत घाली, आज्ञा समेत पास केलें. दानियल प्रवादी कळ्ळें आनी हांव वाचना म्हणून, तरी तसो बरवसो कितें करता, देवाचे वयर दवरता, ताच्या कुडाक वेता, जेरुसलेमा कुशीन तो पळोवन देवा कडेन मागता. दिसा 3 बुटी तो मागता, देवा तूं म्हाका राख, तुजेर हांव बरवसो दवरता, तुजी कुशी म्हज्या जिवितांत जावं म्हणून. आनी कितें जाता, ताका आयिल्लें तें मरण सुकता, शिवाच्या तोंडांतलो तो निवारता, देव ताका आपायांतलो निवारता. पळया, जर देवाचेर आमी विश्वास दवरलो, देवाक आमी अर्गां दिलीं, आमी चिंतिनातल्याचे की वर्त्या रितीर बेसावां आमचीं जातात. नव्या सल्ल्यांत जर आमी पळयलें तर 10 जाण कोडकार आशिल्ले. 10 जाण कोडकार जेजू लागीं येवन सोमी आमची काकूत कर म्हणून ते मागतात. आनी जेजू तांकां कितें सांगता, वचून याजकांक दाखया म्हणून सांगता. आनी ते वेतात वाटेर, आनी वाटेर वेताना 10 जाणी नितळ जातात. पूण एकलो मात्र जेजू लागीं येता आनी जेजूक अर्गां दिता. आनी जेजू तांकां कितें विचारता, उरिल्ले 9 जाण खंय आसात, 10 जाण बरे जाल्ले न्ही गे. आज जेजू हेंच सवाल आमकां विचारता. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां, तें सकड बरेंपण आमी उडासाक हाडया. जेजूक आमी अर्गां दिवया. जेजूनी ह्या संवसारी अजापां करतना, बरेंपण करतना, लोकांचो मोग करतना बापाक कितें केलें, अर्गां दिलीं. लाजराक जिवंत उठोवच्या फुडें जेजून कितें म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय, देखून हांव तुजो उपकार बावुरता. जेजूच ताच्या बापाक अर्गां दिता. आमी आमच्या जिवितांत जेजूक अर्गां दिजे, कित्याक जेजून आमचो मोग केला. तितले मात्र न्ही, जेजून ह्या संवसारी हो संवसार सांडून वेच्या फुडें येवकरिस्त घडलो. आनी येवकरिस्त घडतना जेजून कितें केलें, अर्गां दिलीं. आनी उपरांत उंडो मोडलो आनी तांकां दिवन जेजून कितें म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत हांवें ओपून दिवची, हे म्हज्या उडासाक करा. पळया, येवकरिस्त घडच्या फुडें जेजू अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत कितलें तर आमी देवाक अर्गां दिनाये. पावलो आनी सिलास धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत जेजूची शुभ वार्ता तांणी परगट केली. जेजू विशयांत उक्त्यान ते उलयले, धैर्यान उलयले, जायते बरीं कामां तांणी जेजूच्या नांवान केल्लीं. पूण तांकां कितें केलें, रायान धर्न बंदेंत घालें. जेजूच्या नांवान तुमी आनी मुखार उलो नजो म्हणून कडक ताकीद तांकां दिली. पूण ते वगेत रावले गे ना, ते वगेत रावना. तांणी कितें केलें, जैला भितर आसतनाय तांणी आत वयर घालून मागणें केलें. पुरपुरोनांत आमकां कित्याक हें सिच्युएशन, कित्याक आमकां असली शिक्षा, आमकां हें जाय आसलें गे म्हणून तांणी म्हणोना. बगार जैला भितर त्या कश्टा वळवळ्या मदें कितें करतात, आत वयर घालतात आनी मागणें करतात, देवाक अर्गां दितात. आनी हाचो परिणाम कितें जाता, तांच्यो सांकली तुटतात, बागलां उक्तीं जातात. पळया, देवाक अर्गां दिल्ल्या वेळार केदींच ती अर्गां निर्फळ जायनात. बगार ती बेसावां जावन ती आमचे लागीं येतात, ती आमकां बेसावां जावन मेळटात. देखून जितले आमी देवाक अर्गां दिता तितलीं बेसावां आमच्या जिवितांत आमकां लाभतात. देखून पावल आनी सिलासान कशें देवाक तांच्या कश्टा वेळार, तांच्या समस्ये वेळार, तांच्या बंदडे वेळार देवाक अर्गां दिलीं गे. आमच्याय जिवितांत कश्ट आसतना, समस्या आसतना, संतोशाच्या वेळार, बेजाराच्या वेळार, निराशेच्या वेळार देवाक आमी अर्गां दिजे. जितले आमी देवाक अर्गां दिता तितलें देव आमकां बेसावांनी भरता. उगडापण पुस्तकांत
7व्या अध्यायांत 12व्या वळीर आमी कितें आयकत हांव असलेले सोमेस्त देवदूत शियेसणा समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करन म्हणाले, वयते आशिर्वाद आनी महिमा, जाणवाय आनी उपकार, स्तुती, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. जुआंक दिसलें हें उक्तापण ह्या विजन म्हणयेत आमी. आनी ह्यान तो कितें तो पळयता, आंज बडवे सरपडटात देवा मुखार, सर्गींच्या शियेसणा मुखार. पळया, सर्गारी देवाक आंज बडवे अर्गां दितात, उपकार स्तुती गायतात. देखून आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सकट बऱ्यापणाचो आमी उडास काडया. आमच्या जिवितांत विविध बेसांवां देवान गेल्यांत देवान आमचो मोग केला. आमकां आमी चिंतल्याच्या की वर्त्या रितीन ताणें आमकां राखलां आनी सांबाळलां. हे सकट घडयो उडासा काडया. देवाक आमी अर्गां दिवया, ताची आमी स्तुती गावया. एक घडीभर मावून रावया. देवान केल्ल्या बऱ्यापणाचो आमी उडास काडया. पान संको 84 84. तुका सोमया हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यानी आळटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसण आवडटा. तुका सोमया हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यानी आळटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसण आवडटा. सूर्यो संतारा उजवाड पांगता, अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता. सूर्यो संतारा उजवाड पांगता, अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता. रस्तार तूं रस्ता हा, तुझे नाव भविसांव गावंगा. रस्तार तूं रस्ता हा, तुझे नाव भविसांव गावंगा. तुका सोमया हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यानी आळटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसण आवडटा. आवडटा तुका फुलां फळां, वखणटा तुका मनशां बाळां. आवडटा तुका फुलां फळां, वखणटा तुका मनशां बाळां. रस्तार तूं रस्ता हा, तुजें नाव भविसांव गावंगा. रस्तार तूं रस्ता हा, तुजें नाव गावंगा. तुका सोमया हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यानी आळटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसण आवडटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्तार तूं रस्ता हा, तुजें नाव भविसांव गावंगा. रस्तार तूं रस्ता हा, तुजें नाव भविसांव
अलगा तुका सोम्या अलगां दिता तुझी विचित कृत्यानी अळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सुसूंक आवडटा तुका सदां सुसूंक आवडटा तुका सदां सुसूंक आवडटा हालेलुया हालेलुया हरिका तुका सम्या उगळप महिमा तुका सम्या तुझी तुका सम्या ची तुका सम्या वंदिता तुका प्रसिद्धा तुका सम्या हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka सम्या जिसू Hoglap tuka sumian Jesu. Hoglap tuka सम्या जिसू Vandan tuka sumian Jesu. वंदन तुका सम्या जिसू Aradan tuka sumian Jesu. आराधन तुका सम्या जिसू Naman tuka sumian Jesu. नमन तुका सम्या जिसू Pranam tuka sumian Jesu. प्रणाम तुका सम्या जिसू Man tuka sumian Jesu. मान तुका सम्या जिसू Namaskar tuka sumian Jesu. नमस्कार तुका सम्या जिसू Pranipat tuka sumian Jesu. प्रणिपा तुका सम्या जिसू Mahima tuka sumian Jesu. महिमा तुका सम्या जिसू Stuti tuka sumian Jesu. स्तुति तुका सम्या जिसू Jai Jai tuka sumian Jesu. जय जय तुका सम्या जिसू Hosanna tuka sumian Jesu. होसाना तुका सम्या जिसू Vaibhav tuzo sumian Jesu. वैभव तुझो सम्या जिसू Vakarni tuka sumian Jesu. वाकणी तुका सम्या जिसू Gaitão tuka sumian Jesu. गायतां तुका सम्या जिसू Harsitão tuka sumian Jesu. हर्षितां तुका सम्या जिसू Varnitão tuka sumian Jesu. वर्णितां तुका सम्या जिसू Dinvastão tuka sumian Jesu. दिनवास्तां तुका सम्या जिसू Navartão tuka sumian Jesu. नावार्तां तुका सम्या जिसू Vanditão tuka sumian Jesu. अंदितां तुका सम्या जिसू Gazaitão tuka sumian Jesu. गाजयतां तुका सम्या जिसू Vakantão tuka sumian Jesu. तां तुका सम्या जिसू Ullastão tuka sumian Jesu. उल्लासतां तुका सम्या जिसू Ogolsitão tuka sumian Jesu. हर्षितां तुका सम्या जिसू Shabaski tuka sumian Jesu. शाबास की तुका सम्या जिसू Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. देवाचे उतर ऐकूंक आमकांच आमी तयार करया. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान शिबेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, समारियांत राजवटकी चलयतल्या इस्रायलाच्या राया आहाबाक मेळोंक वच. तो आपणे स्वाधीन केल्ल्या नाबोताच्या दाकामळ्यांत आसतलो. तूं ताका अशें सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, तुवें खून करून दायज स्वाधीन केलें मो आनी फुडें उलोवन ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, ज्या जाग्यार सुण्यांनी नाबोताचें रगत लेवलें त्याच जाग्यार तुजेंय रगत ती लेवतली. आहाबान एलियाक म्हळें, आरे म्हज्या दुस्मानाक तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलियान ताका जाप दिली, वय हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तुवें केलें देखून हांव तुजेर विघ्न धाडटलो. हांव तुजो नाश करतलो आनी आहाबाच्या वंशाच्या हर एक दादल्यांक जावं तो गुलाम जावं तो स्वातंत्री इस्रायला मदलो काडून नापयस करतलो. तुवें म्हाका राग हाडयलोय आनी इस्रायलाक पातकांत ओडलोय देखून जे हांवें नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाच्या घराण्याक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केलें तें हांव तुज्या घराण्याकी करतलो. जेजरेलाच्या पागारा कडेन सुणी जेजेबेलाक ग्रासितलीं. आहाबाच्या वंशसो कोणायकी शहरांत मरत जाल्यार सुणी ताका ग्राशितलीं. तांचे मदलो कोणी
शेतांत मरत जाल्यार आकाशाची सुकणी ताका ग्रासितली. आहाबान आपल्या पतीन जेजबेलाच्या बुलोवणेक कान दिवन सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता ते केल्ले परी हेर कोणेंच केलें ना. तांणी खरेंच कांटाळ्याचो करण्यो केल्यो. सर्वेस्परान इस्रायलितां मुखलें धांवडयिल्ल्या आमोरितांनी केल्ले परी तांणी देवमुर्तीचो पाटलाव केलो. आहाबान ही उतरां आयकून आपलीं वस्त्रां पिंजलीं. आपले विणगे कुडीचेर तो गोणी वस्त्रां न्हेसलो. ताणें उपास केलो, गोणी वस्त्रां न्हिंच न्हिदलो आनी कंतीन बुडोवन हेणे तेणें भोंवलो. तेन्ना सर्वेस्परान शिबेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, आहाब म्हजे मुखार कितलो कालतोस जाला म्हूण तुवें पळयलें मू. तो म्हजे मुखार कालतोस जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्नां धाडचो ना. ताच्या पुताच्या काळार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्नां धाडटलो. देवाचें उतर हें. देवाची ओडपकार. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू समोर आसा हांव. देवाचें उतर आमी आयकलें. देवाचें उतर नियाळ करूंक आमी तयाराय करते आसा हांव. आज देव आमकां कितें म्हणटा म्हणलें समजून काणगोवंक आमी प्रयत्न करया. एक ल्हानशें गडीत हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. एकल्यान स्मार्टफोन घेतलें. बरें आशिल्लें तें स्मार्टफोन. तातूंत जायते फिचर्सूय आशिल्ले त्या स्मार्टफोनांत. थोडे दीस गेले आनी तें स्मार्टफोनाची बॅटरी उणी उणी जावन आयली. कितलें चार्ज केल्यार मोबायलांत बॅटरी रावना. आनी हो कितें करता, परतून खंयसर ताणें तें मोबायल काडून गेलें, थंयसर तो परत येता आनी ताच्या लागीं सांगता आनी ह्या स्मार्टफोनांत बॅटरी रावना. वेगळी बॅटरी मूग जाता. ताका तो आंगडेकर ह्या टॅक्निशियन तें स्मार्टफोन ह्या मोबायल घेता आनी पळयता. आनी उपरांत तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा तुजें स्मार्टफोन ह्या मोबायल बरें आसा, तातूंत कांय समस्या नात. तुवें मस्त ऍपां इन्स्टॉल केल्याय, बॅकग्रावंडार मस्त ऍपां रन जाते आसात, देखून मोबायलाची बॅटरी वेगळी डावन जाता. गरज नातिल्ल्यो संगती मोबायलाचेर इन्स्टॉल करिनाका. तवळ मोबायल बरें चलता. आनी जगत्या रितीर मोबायल यूज कर. कितें येता तें सक्कड दामूक वचनाका. एक जगत्या डिरेक्शनार मोबायल यूज कर, बऱ्यान यूज कर म्हणून ताका तो सल्ला दिता. आमच्या जिवितांत सबार पावटी अशेंत घडता न्हय. खंयच्याक आमच्या जिवितांत आमी म्हत्व दिजे, खंयच्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिजे, त्या संगतीक आमी पयलो जागो दिना. दुसरे खंयच्योय संगती आमी पयलो जागो दिता. आनी आमचेंय जिवीत ते बॅटरी लो जाल्ल्या बरी आमचेंय जिवीत लो जाता. देवाचेर भरवसो आमकां उणो जाता. कश्टां आकांत वेळार आमी कांगाल जाता. आमी निराशेन भरता. आमकां कोणूच ना. आमचे लागीं आमचो मोग करतलो कोणूच ना. आमचें आयकतलीं कोणूच ना म्हणल्या बरी आमकांय भोगता. देव आमच्या तावन मस्त पयस आसा तशें आमकां भोगता. देखून हे आयचे वासप आमकां कितें सांगूंक आशेता, सर्वेस्पर देवाक आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिजे. केदळा सर्वेस्पर देवाक दिवचो जागो हेर सबार संगतीक आमी दिता. तवळ कितें जाता, आमचें जिवीती लो जाता. आमचें जिवीती सोकास जाता.
आमच्या जिवितांत भावार्थ बरवसो उणो जाता. हे वाचप आज आमी आयकल्लें समजोवच्या फुडें इल्लें बॅकग्रावंड समजोवचें गरजेचें. कित्याक ह्या वाचपांत रायाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी थंयसर कोणा विशयांत आयकलें, थंयसर एलिया विशयांत आयकलें. एलियाक एक मिसांव मेळटा. कसलें मिसांव? पातकांत आशिल्ल्या त्या लोकांक परत देवाच्या वाटेन पाटी हाडच्याक. इस्रायल परजा देवातावन ती पयस गेल्ली आनी तांकां पयस वचोंक राय आहाज आनी राणी जेजेबेलान तांकां प्रेरीत केल्लें. तांणी अन्य देवाची पुजा केली, अन्य देवाच्या फाटल्यान ती गेली आनी राय आनी राणी गेल्या उपरांत लोकी तांच्या फाटल्यान वेता. पूण लोकांक कळीत आशिल्लें नीज देव कोण म्हणून. तरी राय आनी राणी वेता न्ही, देखून ती वेतात. एका निज देवाकी ती नमस्कार करतात, तांच्या जिवितांत आराधन करतात. आनी अन्य देव या बाल देव त्या देवाकी ती आराधन करतात. ह्या देवाचे आशिर्वाद, त्या देवाचे आशिर्वाद. आनी ह्या वेळार एलिया थंयसर येता आनी तांचें वर्तन खंडन करता. तो तांकां लंब शर्माव दिना, बगार तांकां कितें करता, तो तांकां चॅलेंज करता. तुमकां कोणी एकलोच देव आसा जे एकच सर्वेस्पर देवा फाटल्यान तुमी येतात, सर्वेस्पर देवा फाटल्यान येया. ना तर बाल देवा फाटल्यान वेतात, थंय वसा. दोनी कडेन तेंय जाय हेंय जाय म्हणल्यार बरें करनाकात. व्हडल्या संगतीक व्हडलो देव, उरल्याक परत धाकटो धाकटो देव, तशें करिनाकात. म्हणून एलिया प्रवादी तांकां चॅलेंज करता. हांगासर एलिया प्रवादी कांय व्हडलो शर्माव दिना. तो कितें करता? थंयसर लोकां मदें घुसपट गोंदळ आशिल्ली. लोक थंड पडलो एलिया प्रवाद्याक पळोवन. देखून एलिया प्रवादी तांकां एक चॅलेंज दिता. आमी एक काम करया, आमी एक बली भेटोवया. बली जावन पाडे देवाक भेटोवया. तुमी तुमच्या देवाक भेटया, आमी आमच्या देवाक भेटयता. जर तुमचो कोणाचो देव नीज, तो देव उज्या रुपार येवन ती बली ग्रासून दी म्हणटा. आनी हे बाल देवाचे प्रवादी आनी लोक सक्कड ओप्पतात आनी बाली आल्तारीर दवरून नाचतात, बोब मारतात, सगळो दीस बाल देवाक गायतात. कितेंय जालें गे, कितेंच जावंक ना, बाल देव येवंकच ना. आनी तांकांच ते गाय करतात, तांच्याच जिवाक ते आपायार घालतात. पूण तो देव तांच्या कुमकेक येवंकच ना. आनी हो लोक सगळो दीस त्या बाल देवाक आपयल्या उपरांत थंड पडटात. आतां एलिया प्रवादी कितें करता? एलिया प्रवादी बाली आल्तारीर दवरता. मोडलेली आल्तार तो परत बांदता. थंयसर सोमानांतली ती आल्तार परत बांदता आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांचो संकेत जावन तो 12 फातर हाडून थंयसर दवरता. आनी त्या बालयेचेर उदक सयत घालता आनी मौनपणी देवाक तो मागणें करता. देवा तुजी सकत दाखय म्हणून देवा कडेन तो मागता. आनी देव कितें करता? देव ताचो हात सोडिना. बगार सर्गार तावन उजो धाडन थंयसर ती बाली ग्रास येता. सक्कड थंयसर उलपोन वेता, नापयस जाता. देव उज्या रुपार थंयसर येता. उदकाक उजो पेटनातल्या त्या उदकाक सयत उजो पेटता. म्हणजे देव थंयसर प्रत्यक्ष जाता. देवाचें हाजीरपण थंयसर लाभता. हें पळयल्लो सक्कड लोक एका निजा देवाक आराधन करतात. एका निजा देवाक ते नमान करतात, सरपडतात. असलें तांणी तांच्या जिवितांत केदींच पळोवंक नातलें. देखून देवाक ती महिमा दितात. कित्याक?
सर्गा संसार असो एकच देव दुसरो ना. देखून आमच्या जिवितांत हे वाचप आमकांय आमी लागू करीचे. आमकां कोणी दुसरो देव ना. धाकटे धाकटे देव कोणी नात, एकलोच देव सर्वेस्पर देव. आज आमच्या मुखार आसो जेजू, त्या जेजूक सोडून आमी उरल्या खंयच्याय फाटल्याने बोलमे पळोवंक या आनी खंय भविश्य पळोवंक तें सक्कड वेचे न्हय. कित्याक ह्या संवसारी कितेंय आसा तर तें कोणें रचयल्लें? तें देवान रचयल्लें. देवान ह्या संवसारी हर एक संगती आसा केल्ल्यो आनी त्या देवाक सोडून उरले कितेंच ह्या संवसारी आसूंक साध्य ना. आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, समस्या येतात. देव आमच्या तावन पयस आसा म्हणल्यार बरी आमकां जायत्या फावटी भोगोंक पुरो. पूण देवाक तसोच वेळ आसा आमच्या कुमकेक येवंक, आमकां समाधान दिवंक, आमकां संतोश दिवंक, आमच्या गरजांक पावोवंक. देवाक ताचेंच योजन आसा. देखून तें योजन आमच्या जिवितांत जारी करच्याक आमी देवा कडेन मागाचे. सोडून एका निजा देवाक सांडून दुसऱ्या देवा थंय आमी वेचे न्हय. हर एक दीस त्या देवाक आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिजे. कशें मोबायलांत गरज नातलीं ऍपां भरलेल्या वेळार मोबायल स्लो जाता गे, त्याच प्रमाणे देवाक दिवचो जागो जर आमच्या जिवितांत आमी हेर संगतीक दिलो तवळ आमच्या जिवितांत बरवसो सांडलेले व्यक्ती आमी जाता. दिसभर ते आमच्या जिवितांत बरवशान भरलेले, देवाच्या मोगान भरलेले, देवाच्या कृपेन भरलेले व्यक्ती आमी जावंक जाय. देखून दिसपडते देवाच्या मोगान भरलेले व्यक्ती जावंक जेजू कडेन आमी मागया. एक घडीभर मावून रावया. जेजू आज म्हाका कितें सांगूंक आशेता, जेजूची खुशी कितें म्हज्या जिवितांत तें समजून काडूंक आमी प्रयत्न करया. सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला. सांगात म्हणया. सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला. अश्रू सोदून तुजो आयला. सोम्या अश्रू सोदून तुजो आयला. अश्रू सोदून तुजो आयला. सोम्या अश्रू सोदून तुजो आयला. सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला. सोम्या सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला. अश्रू सोदून तुजो आयला. सोम्या अश्रू सोदून तुजो आयला. अश्रू सोदून तुजो आयला. सोम्या अश्रू सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सोम्या सो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी राव म्हाका पावोक. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी राव म्हाका पावोक. सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला. सोम्या मुच्या
तुका हांव ताणेला अश्रू सोदून तुजो आयला सौम्या अश्रू सोदून तुजो आयला अश्रू सोदून तुजो आयला सौम्या अश्रू सोदून तुजो आयला तू सौम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तू सौम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियोंक म्हाका पावो कर तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियोंक म्हाका पावो कर सौम्या म्हज्या हांव ताणेला सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला अश्रू सोदून तुजो आयला सौम्या अश्रू सोदून तुजो आयला अश्रू सोदून तुजो आयला सौम्या अश्रू सोदून तुजो आयला दिंबी आमी घालया ह्या आराधनाक येताना ह्या नोवेनाक येताना जायतीं तेसावां आमी हाडून आयल्या जायती मागणी आमच्या सांगाता आसात ती सक्कड ह्या वेळा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू मुखार आमी दवरया जर जेजू कडेन आमी कितें सांगता बावरतान बरोवशान तवळकंडी जावन जेजू आमकां दितलो म्हणल्यार व्हडा बावरतान आनी बरोवशान आमी मागया कित्याक जेजूचेर पाती येयल्लो जेजू थंय आसरो सोदुल्लो जेजूक जागो दिल्लो कोणूच निराशी जावना आज त्याच बावरतान आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया कुटुंबांत कितें सक्कड आमच्या समस्या आसात कुटुंबांत राग आसा मोसोर आसा सांगाता येवंक मस्त कश्ट जाता आनी कितें कुटुंबांत समस्या आसात नवें घर बांदूंक प्रयत्न करता आसा हांव पूण पयशांची अडचण जायते संगती असले संगती आमकां आमच्या कुटुंबांत दोसतात ह्यो सक्कड संगती जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया पळया काना शहरांतल्या त्या लग्नान माटवांत जेजू आनी मोरी दोगांय हजर आसलीं आनी मोरी एक त्या कुटुंबाचे समस्या समजले आनी तिणें जेजू लागीं सांगलें आनी जेजून थंयसर अजाप केलें आमच्याय कुटुंबांतले समस्ये जेजू लागीं सांगया जेजूक आनी मोरयेक आमच्या कुटुंबांत आमी जागो दिवया हर एक आमच्या कुटुंबांतले समस्ये कश्ट जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया आनी तोच आमकां बरें करतलो आमच्या कुटुंबांत बेसांव दितलो आमच्या कुटुंबाक राखतलो म्हणल्यार बरवशान जेजूच्या पांया तळा आमची मागणी दवरया आमच्या ल्हान भुरग्यां पासून आमी मागया इस्कॉल सुरू जालां तांणी बरें करून इस्कॉल शिकोवंक जाणवायेन वाडोवंक बऱ्या बुद्दींत वाडोवंक खंयच्याच आपाय आनवराक समडन अशें रावोवंक जेजू कडेन आमी मागया जेजूच तांकां बेसांवांनी भरतलो जेजूच तांकां राखतलो सांबाळटलो म्हणल्यार बरवशान जेजू कडेन आमी मागया जेजू ह्या संवसारी आसतना जेजू लागीं साबार भुरगीं आयिल्लीं पूण ताच्या शिसांनी तांच्या लागीं येवंक सोडूंक ना पूण जेजून कितें केलें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा म्हणलें आज आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड भुरग्यांक जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पिया आनी जेजूचींच आशिर्वादां तांचे वयर मागया आमच्या कुटुंबांत तरणाटे तरणाटी आसात
विविध कडेन ती काम करतात, शिकतात, परगांवांत आसात, तांच्या विशयांत जायते कंत आमकां आसा आनी थोड्या जाणांक परगांवा वचून शिकोंक आसा, एडमिशन जाता की विजा मेळटा की ह्या गांवांत शिकोंक आसा, बऱ्या कामाक राखोन आसात, विविध रितीच्यो संगती आसात. आमच्या तरणाट्यांनी बऱ्या वाटेन चलोवंक, देवाच्या मोगान जियोंक, खंयच्याच आपाय आनवराक समडन अशें, वायट संवयाक बली जायन अशें बरो फुडार बांदूंक जेजूचो आदार आमी मागया. जेरेमिया प्रवाद्याक सर्वेस्परान तरणाटो आसतना आपयलें, म्हाका उलोवंक येना म्हणलो तरी देवानच ताका बळ दिलें, सकत दिली. आज आमच्या कुटुंबांतल्या तरणाट्यां पासून आमी मागया, जेजूस सकत दिता, बळ दिता तांकां. जें कितें तांणी योजिलां बऱ्या फुडारा कुशीन मेटां काडल्यांत तें सक्कड तांची योजना जेजूस सुफळ करून दी म्हणून जेजू लागीं आज आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत प्रायस्त आसात, थोडीं काटल्यार आसात, थोडीं घरांत आसात, थंय कश्टांनी तांचें काम करतात, भायर चड पयस वचोंक तांच्यान जायना. तांच्या सगळ्यां पासून आमी मागया. सिम्या प्रवादी आनी अन्ना देवाळांत सर्वेस्पराची वाट पळोवन सुमार वर्सां राखून आशिल्लीं. देवान तांकां निराशी करूं ना. भुरग्या जेजूक तांकां हातान धरचें भाग मेळ्ळें. आमच्याय कुटुंबांतल्या तर प्रायस्तां पासून, मलगड्यां पासून आमी मागया. सर्वेस्पर देव तांचेर बेसांवां घालून दी, तांकां राखून दी, बरी भलायकी दिवन दी, तांचे वयर सदांच ताचें हाजीरपण लाभून दी म्हणून आमी मागया. संवसारार विविध कडेन झुजां जावन आसात, नासमाधान आसा, विविध रितीचीं खोटेपण बरोवन गेलां. हें सक्कड संगती पयस सरोन दी. जेजूचें राज ह्या संवसारी स्थापीत जावं दी म्हणून ह्या वेळा आमी मागया. जेजूनच ताच्या शिसां पासून मागल्लें. बापा ते सुमेस्त एक जावं दी. आज आमी जेजू कडेन मागया. खंयसर नासमाधान आसा, खंयसर झगडें आसा, खंयसर वायट सक्त्यो आसात, सक्कड नास जावं दी आनी तुजें राज जेजू स्थापीत जावं दी म्हणून जेजू कडेन आमी मागया. सबार जाणां एकसुरपणान कश्टातात, कितें करचें म्हणून तांकां कळना, फुडार नितळ जावन दिसना. जिणेन कश्ट जातात तांचे लागीं उलोवंक, तांचे कडेन कोणाय लागीं कितेंय सांगूंक तांकां कोणूच नात. लोनलीनेस, डिप्रेशन असल्या विविध संगती तावन कश्ट जातात. तांचे पासून ह्या वेळा आमी मागया. एलिया प्रवाद्याक देवान मिसांव दिलें, पूण तें मिसांव करूंक ताकाय पुरो जालें. देखून एका रुखा पोंदा वचून बसलो, पूण देवान ताका सोडूंक ना. एका आंज बडव्याक धाडून उंडो आनी उदक दिलें. आज असल्या विविध रितीच्या पिडेन कश्टांच्या एकसुरपणा वरवीं या आनी कितें जीवघात करीचे असल्या सक्कड चिंतपांनी कश्टांच्या व्यक्ती पासून आमी मागया. विशेष जावन जेजू आपटून दी, तांकां बरें करून दी. जेजूच सांगात तसल्यांक दिवन दी म्हणल्यार व्हडा बावार्थान आनी बरवशान आमी मागया. ऐक मुझे मागणे सौम्या जेसू, उधार काळीज तोंदी म्हाका आयच्या दिसा. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर जायतो लोक आमच्याच कुटुंबाची सांदी गांवांत, परगांवांत विविध कडेन वावुरतात. तांकां कामाच्या जाग्यार कितेंय समस्या आनी कितें सक्कड तांकां आयकूंक मेळटा, भोगोंक मेळटा. जायते फावटी कामां वेतात. असल्या सक्कड आनवरातावन निवार जेजू म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वावुरतल्या सान्यांक जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया. तांचे पासून विशेष जावन आमी मागया. बरो सांबाळ मेळच्या खातीर, आमच्या कुटुंबाचो बरो ग्रास आमकां मेळच्या पासून जेजू कडेन आमी मागया. जेजून दाकामळ्याच्या वावरेड्याची वपार सांगली. जेजू कळीत आसा कुटुंबांत दिसपट्टो ग्रास जोडचें कितल्या कश्टांचें म्हणून.
देखून जेजून सुद्धा कामणाची वपार ह्या संवसारी असताना जेजून सांगल्ली तितले मात्र न्ही जेजून 5 मासले आनी 2 उंड्यांत 5,000 लोकांक जेजून वाडले आनी सगळ्यांक ददोशी केलें. आज आमी जेजू कडेन मागया आमकां बरो दिसपडटो ग्रास मेळच्या खातीर कुटुंबांत संतोष समाधान आसा करच्या पासून जेजू कडेन आमी मागया. निवार म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू अपड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू अपड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू. विविध रितीच्या पिडेन कश्टांची जायती आमच्या कुटुंबाची संदी आसात. जायत्या जाणांनी आमकां मागोवंक सांगलां. आमी आज नोवेनाक वेता आराधनाक वेता म्हूण सांगतना आमच्या बसोती मागा आमची पिडा गुण जावच्या बसोत मागा बरी भलायकी मेळच्या बसोत मागा म्हणून सांगलां. साबार जाणां आमकां वळखीची आमच्या कुटुंबाची जायतीं जाणां आस्पत्रेच्या काटल्यार वळवळतात. विविध पिडा तांकां आसा. विविध रितीनी ती कश्ट जातात. तांकां सुमेस्तांक ह्या वेळा जेजूच्या पांय तळा आमी दवरया. शतपदीच्या साकराक जेजून बरें केलें केवल एकच उतरा वरवीं. जायराच्या दुयेक असाध्य म्हणून जायरान चिंतलें तरी जेजून ताका जिवंत केलें. शतपदीच्या साकराक गुण केलें. आज जर आमी हांगा रावन मागता जेजूचो आदार आशिर्वाद आमी जोडता तवळ कोणा पासून आमी मागता तांची पिडा गुण जाता. तांकां बरी भलायकी मेळटा. तांकां समाधान मेळटा. तांकां संतोष मेळटा. देखून त्याच भावार्थान बरोवशान जे कोणा पासून पिडेस्तां पासून आमकां मागोवंक आसा तांकां सुमेस्तांक ह्या वेळा जेजूच्या पांय तळा आमी दवरया. तशेंच हांगा येताना विविध पिडेस्तां आमी हांगा आयल्या. विविध रितीची पिडा आमकां आसा. विविध रितींनी आमी कश्ट जाता. कितलें वखद केल्यार दाक्तरा वरवीं ती पिडा गुण करूंक जायना. विविध कडेन आमी धांवल्या ती आस्पत्र ही आस्पत्र पूण कालें केल्यार पिडा गुण जायना. खंयच्या दाक्तरा वरवीं पिडा गुण करूंक जावना. आज आमी हांगा आयल्या आमचे कश्ट घेवन आमचो पिडा म्हणलो कुरीस घेवन आमी हांगा आयल्या जेजू मुखार आयल्या. जेजूच्या पांय तळा आमची पिडा आमी दवरया. खंडीत जावन जेजू म्हाका आपडटा. जेजू म्हाका बरें करता. जेजू म्हाका गुण करता म्हणल्यार त्याच भावार्थान आनी बरोवशान जेजू मुखार संपूर्ण रितीन आमकांच आमी शरणागत करया. आमची पिडा ताच्या मुखार दवरया. आमचे कश्ट आमचे समस्ये आमचे वळवळे हर एकी जेजू मुखार आमी दवरया. सिरकीच्या बापा मोगाळा जेजू आमी तुज्या मुखार भावार्थान आनी कलतेपणान आयल्या. तूं आमचो रचणार. आमकां मोगान पळोवचो देव. तुज्या प्रजेक गुण करचो देव तूं. तुजें उतर आमकां सांगता हांव तो सर्वेस्पर तुमकां बरी करता. तुमकां आपडटा. तुमचे गायी गुण करता. तूं तुज्या लोकां मदें बरें करन पिडेन कश्टांच्यांक गुण करनच गेलोय. आज त्याच भावार्थान जेजू आमी तुजे समोर आयल्या. आमचेर तुजी बेसांवां घाल. तुजी गुण करची सकत आमच्या कुडींत वाळय. अस्कत आमच्या कुडीक आसक्त आमच्या आत्म्याक तूं घटाय दी. तूं आमकां राख. तुजें आमोलीक रगत आमच्या कुडींत तूं वाळय. असाध्य जाल्लें कितेंच ना म्हणलें समजोवंक म्हाका तूं बोळ दी. तुजी गुण करचे सक्तेन म्हाका तूं संपूर्ण रितीन नितळ कर. बरें कर जेजू. आपूड जेजू. हर एक म्हजी पिडा तुज्या कोणशाच्या जिवांत आसच्या हर एका कोणशाक तुजें आमलीक रगत वाळय जेजू. बरें कर जेजू. तुज्या मोगान तूं म्हाका नेटय. हे मागणें हांव करतां क्रिस्तांव आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. दया करून सुम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया.
이태보다 Sacramenta Sustang naman kuruya Purviratya rupa bola Nayoriti adaya Salvor vecha askat isya Babartachi boltivya Zashimapa Tashisputa Ulasani studiza Podvi maimasasna sasna Yekastalyan hasita Tu kadagaisha spirita Samasami navarta Amen. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या सासना. Amen. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष पोरीत काळसान तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंता सगळी जेवणान तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून गारा उपकारांच तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्या कुर्साच्या मरणांत हांव जिपितिला सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभा सगळी जेवणान तुझ्या आमी बागेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो एका कुटुंबा स्पिरितान ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आमी सांगाता जमल्या. देवान सान लोरेसा मुखांतर केल्ल्या सक्कट बऱ्यापणा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. तशेंच ह्या नोवेनाक येताना आराधनाक येताना आमी जायतीं तेसावां हाडून आयल्या. ती सक्कड ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी ताच्या पांया तळा आमी दवरया. आयची वाचपां आमकां आमची काळजां देवाच्या मोगाच्या उज्यान भरस जाय म्हणून आमकां आपोवणें दितात. सान लोरेस ह्या संवसारी आसतना देवाच्या मोगाच्या उज्यान तो भरिल्लो देखून वर्तो सांत तो जालो देखून आज आमी कितेंय ताच्या लागीं मागता तो आमकां दिता.
त्याच बरोबरशान आमची मागणी सांदलोर समुखांत देवाक आमी भेटोवया आनी आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या मोगाच्या उज्यान भरया आनी ताका आमी लागीं जावया तसो मोग आमच्या काळजांत आमी अनुभव करया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी भितर सरच्या फुडें सक्कड आमची पातकां उणेपण खंयसर आमी जेजू तावन पयस गेल्या ते सक्कड उडास काडून आमी बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सगळा देवा आणि तांकां भावयणू संता मनान चिंतनान नसेल वाईट धरून आनी बरें दिसून हांवें सेगीं बदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध ह्या बसत घेवन वचनां संख्या मरी सगळ्या देव आनी भक्तां आनी तुमकां भावयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुस्परदेवले विनाधिकारात प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka महिमा देवा सगी आणि शांती ताज्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सगींच्या राया सरपत पेतार देवा पापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेण तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या अचक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षाचे कस्मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन.
सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तेदना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, ताचे उतर सुडी सारके जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब दांपलें आनी 3 फावटी उजय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत, आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाई करूंक जायत? महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पातळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक तांचे काटी वयले सकला घालें. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षेची फर्माणां. फरीकपण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागलें. उज्याच्या बोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जालचे आदींच शांत करूंक बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयल्लें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका बोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितान खंयच्याय अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमावंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नातलें आनी मरणान लेगून ताणें कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितान ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणान ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. इतले सगळे घडले तरी लोकान प्राचित केलें ना वा आपल्या पातकांक पाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासीत केलीं आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. सर्वेस पोरास पोट चलयता पृथ्वी उल्लासू. दर्या करावळेचे गांव आनंद भोगू. कुपानी काळोख ताचे नेसाण. न्यायनीताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. एक उजो ताची वाट तयार करता. भोवती ताच्या दुस्मानांक तो ग्रासिता. ताची जगलावणी पृथ्वी उजवाडायता. संसार सगळो भियान तर तरता. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. पर्वत मेणा बोरे कडतात. पृथ्वीच्या धन्या मुखार. मोळाप ताचे नीतिवंतपण परगटता. सर्जनांगा ताची महिमा नियाळता. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. तुम्ही
विनीतिवंतानो सर्व स्पोरात संतोष पावा. Alleluia, 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 Alleluia. तुमका मेळ्ळा तो ओथमो, तुमका देवाची भुरगीं करता. आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारीशें करता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागताना अनुभवार्त्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गीच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बक्षी, आमकां ताळणेंत व्हरिनाका, आनी कोट्यांत आवन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची वाचपा आमकां देवाच्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां बोरास जाय म्हणलो संदेश दितात. हो संदेश नियाळतना एक ल्हानशे गणिताद्वारे देवाचें उतर आमी समजूंक प्रयत्न करया. एक स्त्री हर एक दीस कामाक वेच्या फुडें इगर्जीक येवन आल्तारी मुखार मागताली. सबार वर्सां हें पळयल्या आनी एका स्त्रियेन विचारलें, कितें तूं मागताय? ताका ती म्हणाली, हांव सुरवेर पयलें मस्त देवा लागीं सांगचें आसलें सकाळीं येवन, पूण आतां देवा लागीं देवा तावन हांव आयकतां. तुज्या मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत पेटय म्हणून हांव मागतां. जर देवाच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत जर पेटल्यार त्या मोगाच्या उज्याच्यो करण्यो आमी हेरांक वांटूंक शकता. देवाचो मोग आमी हेरांक परगट करूंक आमकां साध्य जाता. देखून देवाच्या मोगान आमच्या जिवितांत
आमी दिसपडते बरोवंक प्रयत्न करीचे. आयचे पयले वाचप आमी सिराकाच्या पुस्तकांत हांव आयकलें. थंयसर आमी कोणा विशयांत आयकत हांव, थंयसर आमी एलिया प्रवाद्या विशयांत आयकत हांव. सिराक इस्रायलाची चरित्रां पळोवन एलिया प्रवादी चरित्रांतलोच एक वर्तो प्रवादी म्हणटा. आनी आयच्या पयल्या वाचपाची सुरवेची उतरां तो सांगता. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो आनी ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. पळया कसलें एक चित्रण. एलिया प्रवादी देवाच्या मोगान देवाची खुशी करूंक तितल्या एक मोगान पेटल्लो, उर्बेन भरिल्लो, देवाची खुशी करूंक तो दिसपडते तयार आशिल्लो. आमी जाणा आसा उजो कितें करता म्हणून. उजो उजवाड दिता, उजो ऊब दिता, उजो नितळ करता. एलियाचें जिवीती उज्या सारकें, कित्याक ताचें जिवीत देवाच्या संपूर्ण मोगान पेटल्लें. आनी तो खंयच्या काळार जियेल्लो. तो जियेल्लो त्या काळार इस्रायल असो लोक देवातावन पयस गेल्लो. एका निजा देवाक तांणी पाट केल्ली, तांच्याच कुशे प्रमाणे जियेतालो. अन्य देवाच्या फाटल्यान ती गेल्ली. पूण ह्या वेळार एलियान धैर्यान त्या लोकांक पाटी आपयलें. देवाचेर विश्वास दवरूंक तांकां एलियान आपोवणें दिलें. सिराक प्रवादी ह्या सिराक बरयणार प्रवादी एलियान केल्ल्यो करण्यो उडासाक हाडटा. एलियान कितें केलें म्हणटा. एलियान पावस रावयलो, सर्गार उजो देवच्या बरी केलें, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक कटलां सटला घालें. म्हणजे एलियान जायतीं पावरफूल कामां ताच्या जिवितांत केल्लीं. पूण हाच्या मदें ही खंयचीं पावरफूल न्ही, ताच्या चड बोळादीक ह्या देवाक मानवचें म्हळ्यार तो ताच्या जिवितांत देवाक विधेय जाल्लो. देवाच्या मोगान ताच्या जिवितांत तो भरिल्लो. आनी ह्या वरवीं तो वर्तो म्हणून सिराक आयच्या वाचपांत आमकां सांगता. कन्नडांत एक सांगणी आसा. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಭುಜಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ आरिसलो असाध्य. म्हणजे जर आमच्या काळजांत देवाच्या मोगाचो उजो पेटलो तर खंयचेय वारें आमकां पालवंक शकना. देखून असलो एक देवाच्या मोगाचो उजो एलियाच्या जिवितांत ताच्या काळजांत पेटल्लो. देखून ताणें ताच्या जिवितांत देवाचें मिसांव केलें. आयच्या पयल्या वाचपांत 11च्या थोड्या वळींनी आमी आयकलें एलियाक एका बलिश्ट वाऱ्यान लिपयलो म्हणून आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. पळया, एलिया ताचें काम संपल्या उपरांत देवान ताका पयस व्हेलो, ह्या सर्गाक व्हेलो. पूण देवाचें काम रावलें ना. एलिशा मुखांतर देवाचें काम मुंदरून मुखार गेलें. देवाचें काम सबार प्रवाद्या मुखांतर आपोस्तला मुखांतर मुंदरूनच आसा. आज तेंच देवाचें काम देव आमकां दिता. ताचें मिसांव तो आमकां दिता. आमच्या जिवितांत देवाचें काम मुंदरून उरची जबाबदारी आमकां आसा. आविलाची सांत तेरेस म्हणटा, आज क्रिस्ताक हात नात, पांय नात, दोळे ना, या कूड ना. कित्याक आज क्रिस्ताचे हात पांय कोण जावन आसा? आमी जावन आसा. आमच्या मुखांतर जेजू संवसारार तो ताचें काम करता. देखून ताची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करीचे. ताच्या मोगान आमी बराचे. ताच्या मोगाच्या उज्यान आमी पेटाचे. सा अगोस्तीन म्हणटा, द वर्ड ऑफ गॉड इज द एनिमी ऑफ कॉम्प्लिसन्सी. म्हणजे देवाच्या उतराक
आळसाई खुशालकाय कापाटपण हे सक्कड वायरे खंयसर देवाचे उतार आसा थंयसर कसलेंच कोटेपण या वायट संगती रावोंक साध्य ना देखून देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवचे आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू ताच्या शिसांक कशें मागाचें म्हणून उलो दिता तुमी मागतना जायते बडबडोन मागणें करनाकात परत आनी परत मागणें करच्याक जेजू विरोध न्हय बगार जर तुमी कितेंय मागतात ते नितळ काळजान आनी नितळ मोनान तुमी मागाचे कितलें तुमी नितळ काळजान आनी मोनान मागतात तितलें देवाक तुमी लागीं जातात देवाच्या मोगान तुमी भरतात उपरांत जेजू आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें थंयसर शिकयता सर्गीच्या बापा विशयांत एक अपुरबायेची गजल तो सांगता आपणा लागीं मागच्या आदींच सर्गीच्या बापाक कळीत आसा आमकां कितें सक्कड जाय म्हणून पळया बापाक कळीत आसा आमकां कितें जाय म्हणून तरी आमी मागाचे एक चित्रण पळया आवय बापायक कळीत आसा तांच्या भुरग्यांक कितें जायचें म्हणून तरी भुरगीं जावन विचारून दी म्हणून आशेतात कित्याक हो आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो मोग या बांद घट जाता भुरग्यांनी इसारच्या द्वारे मागच्या द्वारे आवय बापाय कडेन भुरग्यां आनी आवय बापाय मदलो बांद आनी मोग घट जाता त्याच रितीन आमी देवा कडेन तवळ तवळ मागाचे आमकां कितें जाय तें देवा कडेन आमी विचारीचे देवाक अर्गां होगलाप दिवचे ताची स्तुती आमी करीचे तवळ देवाक चड आनी चड आमच्या जिवितांत आमी लागीं जाता ताच्या मोगान आमी भरता जेजू देवाक आमच्या बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां शिकयता बियान कावजेणेन न्हय बगार कशें धैर्यान उलो करूंक जेजू आमकां शिकयता देव आमच्या तावन पयस ना आमी उलो मारलेल्या वेळार आमी कश्टांत आसलेल्या वेळार आमी समस्येंत आसलेल्या वेळार आमी गरजेंत आसतना देव आमच्या कुमकेक येता आमचो तो मोग करता जेजू मुंदरून म्हणटा पवित्र जावं तुजें नांव देवाच्या नांवान कितें सक्कड जाता म्हणलें आमी पवित्र पुस्तकांत आयकलां देवाच्या नांवान देवसार धांवतात पिडा गूण जाता जायतें बरेंपण घडटा तितलें एक पावरफूल देवाचें नांव देवाच्या नांवाचेर आसची ती सकत देखून देवाच्या नांवाक आमी गौरव दिवचे व्यर्थ जावन देवाचें नांव आमी काडचें न्हय तशेंच केदाळे आमी कितें आशेवचें आमची खुशी जायचे म्हजी खुशी जायचे हांवें चिंतल्या बरी जायचें म्हणून पयलें देवाच्या कुशेक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवचे कितलें आमी देवाच्या कुशेक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिता गे तितलें देव आमकां बेसावांनी भरता आमी चिंतलेचें की वर्ती घडितां वर्ती बेसावां आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा उपरांत जेजू बोगसूंक सांगता आतां बोगसूचें इल्लें चॅलेंजींग तरी देवाच्या कृपेन देवाच्या आदारान देवाच्या मोगान आमकां बोगसूंक साध्य खंयचोय राग खंयचें फारीकपण हागे ह्या वायट मोतीन दवरल्यार तातूंत कितेंच फायदो ना माथ्यार एक मुडो वयला बरींच देखून आमी बोगसीचे मनशा सैमांनी आमकां असाध्य वय पूण देवाचो आदार देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आसा तर सक्कड संगती आमकां साध्य देखून जेजू आमकां आमच्या बापा म्हणलें हें भोव अर्थभरीत मागणें आमकां शिकयता देवाची वळख तो आमकां दिता आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक देवाचेर अवलंबून रावंक आमकां शिकयता आमच्या हातापांयांक बळ आसा सकत आसा पुरो वय पूण कोणें दिल्लें देवान दिल्लें पूण हे आमच्या बळ सकत सोवें देवाचो आदार आमच्या जिवितांत आमी मागाचे देवाची सकत आमच्या जिवितांत आमी आपणयचे तवळ आमच्या जिवितांत वर्ती घडितां घडतात आयची दोनी वासपां एकामेकांत आळ पडतात येयल्ल्या पुरी देवाच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत आसाचे तशेंच जेजून शिकयल्लें मागणें आमी दिसपडटे म्हणाचे दोनी आमच्या जिवितांत हर एक दीस आसाचे केवल आमच्या जिवितांत उर्बा आसा मागणें ना तवळ आमी हांकारान बरोवंक साध्य आसा मागणें आसा उर्बा ना
तवळ आमचे मागणे मॅकॅनिकल जाता. या काले सांगाचे म्हणल्या खातीर मागणे आमी म्हणटा, सवयेच्या बळान आमी मागता. देखून मागणे आनी उर्बा दोनी आमच्या मागण्यांत आसूंक जाय. क्रिस्तांव जिवितांत जळतें काळीज, मागण्यान भरलेलें काळीज दोनी गरजेचें. आज आमच्या मोगाचो पात्रोन सान लोरेसाक आमी मान करता, ताचें नवें आमी करता. ह्या संवसारी तो आसतना क्रिस्ताच्या मोगान तो भरिल्लो, ताकाय जेजूचेर जळतो मोग आशिल्लो आनी त्या मोगान ताणें दुबळ्या धाकट्याचो मोग केलो आनी सक्कट ताणें बरें केलें. क्रिस्ताचो मोग ताच्या काळजांत आशिल्ल्या वरवीं आज तो व्हरतो अजापावंत सांत जाला. आमी कितें मागता, आमी कितें रडोन ताचे लागीं येता, तो आमकां बुजावण दिता. कित्याक ताणें ताच्या जिवितांत जेजूची खुशी पाळली, जेजूच्या मोगान तो भरलो आनी सगळ्यांक तो बरें करनच गेलो आनी आमकांय तो बरें करनच आसा. देखून आमच्या मोगाच्या सांता बरी जेजूच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत आमी पेटोवया. आयची वाचपां आज आमी नियाळतना, आयचो संदेश आमी नियाळतना थोडे संगती आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान आमी हर एक दीस आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें म्हणटा, घरा मस्त बटी म्हणटा, सकाळीं जावं सांजे पर्यंत. हे मागणें आमी चीत दिवन म्हणया, अर्थ बरीच जाता. जर आमी चीत दिवन म्हळ्यार देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक आमकां साध्य जाता. दुसऱ्यान आमकां कोणाय वयर राग आसा, आमकां कोणाय वयर इल्लें दुखलां, तांकां भोगसूंक आमी प्रयत्न करया. हें कश्टांचें तरी जेजूच्या मोगान जर आमी करता तर तसो आमकां आदार दिता, आमकां बळ दिता. आनी तिसऱ्यान देवाच्या मोगाच्या उज्यान बरया आनी हेरांक तो देवाचो मोगाचो उजो आमी वांटया. सान लोरेसान कितें केलें तेंच आमच्या जिवितांत आमी करया. सान लोरेस देवाच्या मोगाच्या उज्यान भरलो आनी तोच मोगाचो उजो हेरांक ताणें परगटलो. आज आमी जर आमच्या काळजांत देवाचो मोग भरला तर त्यो करण्यो आमच्या, तो मोग आमच्या करण्यांनी हेरांक दिसून येतात. आमी करच्या संगतींनी हेरां पळयतात, देवाची वळख तांकां मेळटा. देखून आमच्या दिसभरत्या जिवितांत देवाक लागीं जावया, ताच्या मोगान आमी बरया. एलियाक आशिल्लो देवाच्या मोगाचो उजो आनी जेजून शिकयल्लें आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्याचें बळ आनी सान लोरेसाचें प्रेरण सदांच आमच्या जिवितांत आसूं दी म्हणून ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. सोरोधक दिल्लो स्वीकार कर म्हणतो परता, बदल म्हण तुझ्या पवित्र कांसोम्या, पवित्र कर आमकां ह्या वेळा. या बायना संगी पितांव बापा, कालचा आमची आजो पुंडितां तुका, कणबे साराय दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासायता. बायना संगी पितांव बापा, आमची आजो पुंडितां तुका, कणबे साराय दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासायता. कणबे साराय दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासायता. म्हज्या भावा आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्या पवित्र देवाक सयस म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जामनीत वंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या सुमनान आमी संवसाराचे सडवणे बसोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सान लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओस सगळी तुका जय 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 जय. ओस सगळी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. ओस सगळी तुका जय 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 जय. ओस सगळी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गुट परगटुया. सोम्याची सूर तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन फोन आमी पळता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सुडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, लेस्ली क्लिफर्ड आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुनर्जिवनपण असो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. एकडे बरोबर मौन आमच्या कुटुंबांत अंतरले आमच्या मोगाच्या उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे पडझळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती सांसुजे तिसोपती भगवंत धर्मदूत सांतांतोन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्ताय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतली वाटय. कितें सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं माया मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी. सम्यान तुमचे रक्षण सांबाळून पावना Con san mucha Yesu mia Raktan tuja येड्या येवेगिया भिडारा काळ संकटा स्वागत काळ सन्मुचा येसू मिया राक्तान तुझ्या येड्या येवेगिया भिडारा काळ संकटा स्वागत उडो सौम्या तू सस्निक जिवितासो सावरस्नान देव सगीसो मोकेलोय आमा पात्यांसो
मनशाचो काळजान मोच्या येसो मिया रातान तुझ्या येण्या वेगिया पिडारा काळजान करता स्वागत विचित विशाल तूं सागर कुरपेसो तो सौम्या आदर सर्वांसो दन्याची तूं आमचो पर्वसो सदांच तूं संतोष आमचो काळजान मोच्या येसो मिया रातान तुझ्या येण्या वेगिया विटारा काळजान करता स्वागत काळजान मोच्या येसो मिया रातान तुझ्या येण्या वेगिया पिडारा काळजान करता स्वागत अत्यांत आयलाय सोमी देव मोसो ओटय ओत्म्यानादुल्लासासो मोसो ओत्मो दुर्बो बिडर हे आता झाला रावले देवाचे तुझे शिवाय जायना मोच्या प्रार्थन करू जिनाची तू पूण सर सकता तुझ्या बोला अत्यांत आयला सोमी देव मोसो ओटय ओत्म्यादादुल मोसो ओत्मा दुर्बोल बिडर हे आता साला रावळे देवाचे अत्यांत आयला सोमी देव मोसो ओटय ओत्म्यानात उल्लासासो प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून तुका स्मरण लेगून सुसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडणूका आयचे प्रधान याजक जावन आयचे आराधन आनी देवाचे उतराचेर समजोवणी दिल्ले मनादेक बाप जेन्सिल आळवा प्राध्यापक जप सेमिनरी हांकां तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसाची तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितेक देव बरें करूं आतां वणटाव आनी ताचेर आशिर्वाद सर्गींचे बोधायळ आनी उदार बापा ह्या दिसाक आनी घडयेक अर्घां दिता आसतना सालोरेसाच्या ह्या भोव पवित्र पुणशेताक कुमो करच्या पासत दान वरवीं मुर्दोम आनी फिरचेंत रावल्ल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी भर म्हूण मागता तांच्या कुटुंबांनी आनी तांच्या घरांत सर्व काळोख पयस कर तांकां तुज्या कुरपे देण्यांनी भर आनी तुज्या उदारपणाचे रूस तांकां साकोवंक तुजी दैवीक मजत तांकां दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
आतां प्रधान याजक वाती वणतले. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयचे जेवणाचे प्रायोजक रियॉन अँड रिवन डिसोजा मूड बेळ्ळे. रियॉन अँड रिवान डिसोजा मूड बेळ्ळे. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां बाबू जोसेफ बजगोळी, बाबू जोसेफ बजगोळी, रोशन अँड मंगळा आर्वा, रोशन अँड मंगळा आर्वा, एडवर्ड अँड डैसी लोबो शंकरपुरा, एडवर्ड अँड डैसी लोबो शंकरपुरा, लेरिशा डिसोजा मियार, लेरिशा डिसोजा मियार, क्लॅरन डिसोजा उडुपी, क्लॅरन डिसोजा उडुपी. आयचे मुर्दोमू रॉबर्ट डिसोजा बसरूर, रॉबर्ट डिसोजा बसरूर, लॅन्सी डिसोजा मियार, लॅन्सी डिसोजा मियार. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत या वाचूंक विसरल्यांत तर दया करून तांणी वाती स्विकार करच्यो. मुखार बागेवून लोरेसा निराश्रितांच्या भरभोशा सर्गी दाखोवच्या सोबीतले केत्रा दुर्बळ्यांच्या बोड आदारा. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैतेवंत सांदोरेसा तन्या प्रायस वडटा खातीर कठीण कोसून जीव दिल्या आयक आमचे खाते मागणे. वरत्या पातयेन आमी तुजे सरशीन आयल्या जिवोबा वार्त ते बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो कर्मोक आमकां सोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांक थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धक्क्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यान आमच्या संदर्भा प्रमाणान पावशें कर. आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शळयल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसार विस्तारूं दी. आमच्या कुडयाक नेत्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं. सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया. सांत लोरेसा मरिफात बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, बरे मार्क्स लाभिल्ल्या खातीर, रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर, ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्ट पास जाल्ल्या खातीर, दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर, दुबयंत काम मेळिल्ल्या खातीर, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर, इस्रायलीची विजा मेळिल्ल्या खातीर, कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर, एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर, एका दानी मुखांत रीण फारीक जावंक मजत मेळिल्ल्या खातीर, पांयाची दूख गूण जाल्ल्या खातीर, कुटुंबा मदलो मानस्ताप पयस जाल्ल्या खातीर, भुरग्यांचो ताप गूण जाल्ल्या खातीर, एका जोड्याक भुरग्यांचे तेणे लाभिल्ल्या खातीर, डेलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. सौम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो करो. सांत लोरेसा मरिफात 127 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 43 कुटुंबांक समाधान शांती मेळोवंक, 11 जाणांची आर्थीक स्थिती सुदरावन व्हरूंक, 9 जाणांचे घर जगो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, 4 जाणांनी चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जावंक, 13 जाणांचे बिझनेस व्यापार बऱ्यान जावंक, 5 जाणांक कामाची भद्रती मेळोवंक, बेपयस जावंक, त्यागांचें मन परिवर्तन जावंक, 16 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक, 30 आनी 7 जाणांक सैरीक मेळोवंक, 20 आनी 6 जोड्यांक भुरग्यांचे देणें लाभोंक, 53 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 5 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतावन पयस जावचे खातीर सांत लोरेसा मरिफात जेजूच्या नांवान सर्गीच्या बापा लागीं मागया.
निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू सांत लोरेसाच्या मारिफात 60 आनी 8 जाणांक बरें काम मेळोंक 17 जाणां मोतीक समाधान मेळोंक 12 जाणांची कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं 31 जाणांचे गांठी दूख गूण जावं 16 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावं तेगांचे लिव्हराचे समस्या गूण जावं 4 जाणांची किडनी पिडा गूण जावं फर्स्ट ग्रेड किडनी फंक्शन आनी तशेंच सेकंड ग्रेड लिव्हर फंक्शन नॉर्मल जावं दोगांची पिट्स पिडा 10 जाणांची एलर्जी 9 जाणांचे शिराचे समस्या गूण जावं 17 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 7 जाणांची दोळ्यांची दीस सारके जावं 13 जाणांचे घर जागेचे समस्या पर्याय जावं 14 जाणांचे रीण फारीक जावं 10 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक 8 जाणांचे पयण बऱ्यान जावं भायर पडले पयशे चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळचे खातीर आमी आतां सांत तोरेसाच्या मजतीन मागया मोची पीडा म्हाका दोस्ता जेसू काळीस मोचें तिंगडटा अनवार मोच्या दारार पावलां जेसू निवार म्हणून आसाव मागता निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू 8 जाणांच्या भुरग्यांचो आहट राग पयसांव 21 जाणांक परगांवान काम मेळोंक 7 जाणांची पाड दूख 11 जाणांची पँकाड दूख दोगांचे बावळो दूख 4 जाणांची व्हेरिकोस 9 जाणांची तकली पडापड दोगांचो दान दूख सर्पसुतावन सुटका मेळोंक गूण जावं 5 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 4 जाणांचे पांयांतले किळे सामकोळा नपय जावं पित्त कोशांतले फातोर गूण जावं 6 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक एकल्याची मुलाव्याधी पिडा गूण जावं 11 जाणांचे डेलिव्हरी बऱ्यान जावं 13 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावच्याक अन्याय करतल्याची मोत उजवाडावच्याक आतां आमी सांत लोरेसा मारिफात मागया मोच्या दुकांचे वोचे घेवन आयला रडून रडून कंगाल सारा त्या पातकांचे दिश तूं घाल सुमिया तुझ्या मोगतान पयस वेसोना निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू प्रत्येक तेसां पासत मागया दोगांक दुबयंत काम मेळोंक एका भावाची विजा रिन्यूवल जावं पांयांत असले गाय आनी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन संपूर्ण गूण जावं रेन डिसिल्वाची कॅन्सर पिडा गूण जावं रेमोना म्हणल्या चलयेची स्त्रियेची पिडा संपूर्ण तरांक गूण जावं विवियन लोबाची गॅस्ट्रीक गुणे जावं दोगांक माल्टाची विजा लाबोंक दिव्याक बरें काम मेळोंक हातीन धरलीं सर कामां पोंताक पावोंक विशेष तेसां पासत घर बांदूंक लायसन्स मेळोंक आनी आमा सोमेस्ताच्या गरजां पासत मागया ह्या पवित्र तळार देवाचें घर बांदूंक वेच्या ह्या वेळार
घराचे आमच्या हे देवाचें घर नवीकरणाच्या ह्या घडये पयशांची कुमोक मेळोंक सर आडकळितान पयस रावोंक दान दिल्ल्या हर एकल्यांक दानीक देवाचे आशिर्वाद मेळचे पासत मागया. ह्या पवित्र तळार येवच्या हर एका भक्तिका पासत आमी मागया. विविध तरांनी सेवा करच्या पासत हांगासर ही रेतेरी ह्या आराधन सोलनवरच्या याजका पासत सेवा दितल्या याजका पासत वावर करतल्या पासत आमच्या सर हिताचिंताक हितेशी पासत आमी मागता. विशेष तरान एका तेसावा पासत आमी मागया. अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडांक देव कृपा दिवं दी म्हणून मागया. आम्हा समेस्तांच्या गरजां पासत आमी मागया. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪುರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಲ್ಪಡು ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅರಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾರಣ ಕ್ರಪೆಟ್ ಈ ಜಾಗಡಿ ಎದುಕೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲನ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ದೇವರ ದಯ ಮಲ್ತದ ದಯ ತೋಜಪಾದ ಕರುಣೆ ದೀದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಣರೆ ಗಾವಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತದ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ರೇಗ ದುಷ್ಟ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಡ್ದು ಶನಿಗ್ರಾಚರಡ್ದು ನಾಗದೋಷ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ದೋಷ ಹಿಡ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ರೋಗನ ಗುಣ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಪಸಿದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ದೇವರ ನಡೆಪಾದ ಕೊರಡಿಗೆ ಕೈ ಪಕ್ಕ ಕಾಜಿಗೆ ಪಕ್ಕ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಎಂಕುಲು ಎದಕ್ಕೊಂದು ದಾದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಕೇಣರು ಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈಪಸಿದಿನ ಪುರಾ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸನ ನಡೆಪಾದ ಕೊರಡೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈದೀದು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರಾ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನನಲ ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿನೈತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ದೇವರ ದಯತೋಜ ಪಾಡು ಪಣದು ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ घे सोमिया घे तुमका जीवित मुझे देता तुका घे सोमिया घे तुमका जीवित मुझे देता तुका घे सोमिया घे तुमका पोटा मुझे देता तुका गे सोमिया गे तुमका पोटा मुझे देता तुका हालेलुया 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 Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. संसारात शांती समाधान पावसा खातीर मागया पावसा खातीर परतेसो वेळा काळाचो पावस येवं दी बायो बरो देते ओळ वाळो देते वेळे बरे जावं दे रैताचे कृषी काम बऱ्या तरान जावं दे कसलोय रितीचो बारगाल येनातले बरी देवाच्या आशीर्वादान परतेसो पावस येवंक धरती पाचवी जावंक ही धरती थंडी जावंक जरी फुटण जरी वाळोंक जाय तितलो पावस येवंक आमी देवाची काकूळट आमचेर आनी समेस्ताचेर आमच्या कृषीचेर आमच्या कामा वावराचेर हांगासर येवच्या प्रति एका जणाचेर देवाचो आशीर्वाद मागया हालेलुया 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 हला बला 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 हलम बला 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 देवाची काकूळट संसारात समाधान शांती येवंक मध्य प्राच्यात शांती समाधान येवंक देवाची काकूळट मागले सर आमची कामा समेस्ताची उजवाड जावं एका मनशाच्या मतीक उजवाड मेळोवंक एका मनशाच्या मतीक उजवाड मेळोवंक सगळे समस्या परिहार जावच्या खातीर आम्हा समेस्ताच्या गरजा पासत हालेलुया 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 शेकीम पावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवांची जीव सगळा तुझे संगता ससा देवा उघडसून जेवा आमकां समेस्तां फोव कर आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं
तुझे राज येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां आदारांत पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां San Lorenzo martira, am apăsat venatică. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी फौजोमच्या खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भगवान फ्लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वरशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता प्रत्येक तरान पिडेस्तां पासत प्रधान याजक मागतलो देवाची काकुळती आमची आनी हेरांची आनी आम्हा समेस्तांची पिडा घूण जावचे खातीर देवाची काकुळत मागया. सुमयेचे नवी आमचो आदार. ताणे रस्ता सगळी संसार. सुमया दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी बोप तुजे सरशी पावोली. सुमी तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सरपदवेदार आनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान तूं सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सरपान पासंतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दावन तूं पयस कर. तुज्या आगणीत कागोल तुजेर पात येवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बेसलिकांत तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण बासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे बाग तूं तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सरपदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदांकाळ तुमचे सोवेर आसो. आमेन. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमचे निसर तरांची पिडा गूण जावं दी. जेजूच्या अमोलीक रक्तान गूण जावचे खातीर आमी मागया आनी ह्या मारिफात आमची पातकां बोगसाणें मेळों. ह्या पवित्र तेलान आमकां मागतना देवाची कुरपेन आमी गूण जावचे खातीर बावरतान देवाचे मागणें करतना आमी गूण जावचे खातीर मागया. उबे रावया पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करया. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ ಬರುವೆಯಾ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಏಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಏಸು ಬಳಿಗೆ. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದೆ ದಾಹ ತೀರಿತೆ. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದೆ ದಾಹ ತೀರಿತೆ. ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ. ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ. ದಾಹ ತೀರುವಂತೆ ಜೀವ ಜಲವನು ದಾಹ ತೀರುವಂತೆ ಜೀವ ಜಲವನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು
ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವರು, ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವರು. ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಮೊಗಾಳ್ವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಸ निराश्रितांच्या भरवशा सर्गी वाढता कोणच्या सोबीते केत्रा दुर्बोळ्यांच्या ओढादारा. मोकाळ बागे वंगलोरेसा निराश्रितांच्या भरवशा सर्गी वाढता कोणच्या सोबीतने केत्रा दुर्बोळ्यांच्या ओढादारा. Christ Jesus सोशीसा मोगांची येलोय निराधारी बावडा आश्रोतून जालोय. कष्टात आणि दुःखात सोम्याचेर भरवसलोय. सरकाराचा आनंदाचो कुलो सोड घेतलोय. मोकाळ बागे वंगलोरेसा निराश्रितांच्या भरवशा सर्गी वाढता कोणच्या सोबीतने केत्रा दुर्बोळ्यांच्या ओढादारा. मोकाळ बागे वंगलोरेसा निराश्रितांच्या भरवशा सर्गी वाढता कोणच्या सोबीतने केत्रा दुर्बोळ्यांच्या ओढादारा. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरी आशीर्वादी आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आमपासून विनंती कर. भगवंत सुचे कृपे निवारण आमच्या देवा आमच्या विनंती बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.